क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन घडून हाडटात ग्लोबल गोंयचो आवाज. हॅलो फ्रेंड्स, सोजमता तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून हांव जॉनथन दिनीस, ग्लोबल चीफ कोऑर्डिनेटर क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशनाचो. सप्टेंबरान जेन्ना क्रिस आर्मान बाबान ग्लोबल गोंयचो आवाज घडून हाडलो तेन्ना ताका जायत्यो अडचण्यो फुडें करच्यो पडल्यो. पूण ताणें फाटीं फुडें पळयनासतना आपलो फुडलो रस्तो दवरलो. हें सगळें जावंक पावलें कित्याक तुमचो सगळ्याचो आधार मोग आनी मोयपास आसलोलो देखून. हांव जॉनथन दिनीस, ग्लोबल गोंयचो आवाज हाच्या पोंगोडच्या नांवान रॉबर्ट काब्राल, गॅस्पर क्रास्टो, सॅमी टावारीस, फ्रँक फुर्तादो, नवीन गांवकार आनीक बेलिसिया रॉड्रिगीज आनी रुचिका सेरांव हांच्या सगळ्याच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या वांगडा द टॉप 12 फायनल काउंटडावन होस्ट करपाक आसा आनंसिया डिकुना ई परेरा ऑल द वे फ्रॉम कॅलिफोर्निया. तशेंच एक न्यू होस्ट आमचे मदें आसा तान्या डिसोजा ऑल द वे फ्रॉम आबू धाबी. सावन सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक माई मोगाचो नमस्कार. हांव तान्या डिसोजा गांवांत कुर्तोरेचे. जाले सुमार 1.5 वर्स म्हाका आर्मान बाबान म्हटलें की एक दीस तूं जरूर क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन हाचे बरोबर आसतलें भाग घेवपाक. आनीक तो दीस आज शेकी आयलो. हांव क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन हाचे उपकार आडयता, चड करून आर्मान बाबाचे, कित्याक ताणें म्हाका ही संदी दिली म्हणून तुमचे मुखार दवरपाक द फायनल टॉप 12 काउंटडावन. सोजमोता सगळीं तुमी भाव भयणी म्हाका मानून घेतली म्हणून. तर वेळ काडिनासतना सुरू करुया द फायनल टॉप 12 काउंटडावन. म्हाका सांगात येवपाक म्हज्या वांगडा आसात चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन जॉनथन दिनीस आनी आनुसिया डिकुना ई परेरा. 12व्या पावंड्यार आसा ते कांतार पयलो मोग. पयलो मोग हे कांतार बरयला गोंयच्या फामाद बरोवप्यान जाचें नांव नेविस ओलिवेरा. तशेंच हे कांतार गायला बाय सिमरन वाज. आनीक ह्या कांतारांत भाग घेतला बाब रीस काब्राल आनी वेलंकिया. तशेंच ह्या कांताराक संगीत दिला बाब शॅनन डिसोजा. तर पळोवया 12व्या पावंड्यार आसा ते कांतार पयलो मोग. तुझी वाट पळोवन पळोवन न्हंय गेले रेंवून, दर्यांतल्यान येपेवून वचरेक रात रावून, गोंया गोडसोल्यार पावून रोखडेच सुयो रे देवून, चोरया मेवून म्हाका बोटीर व्हरपवून. मोगाल भाव भयणांनो, हांव सिमरन वाज तुमकां काळजाचे कॉलायकतान देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. कारण तुमी म्हाका कॅप ग्लोबल गोंयचो आवाज ह्या कोंकणी कांताराचे स्पर्धेंत टॉप 12 पावोवंक तुमचो मोग दिलो देखून. तशेंच जर तर तुमकां म्हजें कांतार पयलो मोग वो ह्या कांताराचें संगीत आवडलां जाल्यार म्हाका तुमचें भोवमोलादीक मत दिवचें म्हूण हांव तुमचे लागीं विनयतां. आनीक क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन आनीक म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं. 11व्या पावंड्यार एक कांतार नवे कांतार टॉप 12 तर सोल्ला. आनीक ते कांतार आतां 11व्या पावंड्यार आसा. कांताराचें नांव संगीत. संगीत ह्या कांतार बरयला बाब जुजू बरेटो. तशेंच ह्या कांताराक संगीत दिलां बाब शॅनन डिसोजा. आनीक हे कांतार गायला बाय ओलिंदा डायस आनी सायमन डायस. तर पळोवया 11व्या पावंड्यार आसा ते कांतार संगीत. संगीताच्या आवाजान पयलींतलो लोक गोंयकार जागो जाता. कसलो इन्स्ट्रुमेंट वाजोवंक तयार गोंयकार पयलो फुडें सरता. आमी उपाशी रावपी म्युजीक वाजोवपी जेवण ना तर उपकारता. आमकां
संगीत मेवल्यार बरोवप फाल्यांची काना भितर देव दिता दावे पावंड्यार आसा ते कांतार तुमकां मान बागोयता हे कांतार बरयला बाब सर्जो लुईस. ह्या कांताराक संगीत दिला बाब शानन डिसोजा. तशेंच हे कांतार गायला बाय डॉरली रॉड्रिगीस, डिलेटा रिबेलो आनी ॲश्ली रिबेलो. तर पळोवया दावे पावंड्यार आसा ते कांतार तुमकां मान बागोयता. आमकां वडोयता ती घोडोवन पोता कितें बरें हें कितें वायट घालता आमच्या मनांत. शाचेचें दूद आमकां दिता दवरून आमकां आपल्या गागया. रीण फारीक करूंक जायना दवरया आमी मनांत. बाय पाय आमकां वडोयता ती घोडोवन पोता कितें बरें हें कितें वायट घालता आमच्या मनांत. शाचेचें दूद आमकां दिता दवरून आमकां आपल्या गागयांत. रीण फारीक करूंक जायना दवरया आमी मनांत. हांव डॉरली रॉड्रिगीस. हांव ॲश्ली रिबेलो. आनी हांव डिलेटा रिबेलो. ह्यावन केपेची. सगळ्यांक तुमकां दिनवासतात. कित्याक तुमी आमच्या कांतार टॉप 12 हाडले म्हणून. जोरी तर आमचे कातार जाचे ना तुमकां मान बागोयता. तुमकां आवडला जाल्यार तुमचो मोलादीक मत आमच्या कांताराक दिवचें. हे आमचे कातार बरोवपी मास्टर सर्जो लुईस आमी आमच्या आनी क्रिस आर्मांड प्रेझेंटेशनाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक म्हणटात देव बरें करूं. नवे पावंड्यार आसा ते कांतार फॅशन. हे कांतार बरयला बाब गॅस्पर क्रास्टो. ह्या कांताराक संगीत दिला शाऊ अल्मेडा आनी हे कांतार गायला बाय एस्पेरांचा आनी गॅस्पर क्रास्टो. Fashion, nove fashion. Disan diseta ek fashion. Tension, सगळ्यांक व्हडलें टेन्शन. कितें नेसत न्यू जेनरेशन. Non amcha asle ek tazar. लेट्स गो म्हूण बायल कोरी बेजार. ओपनेर हो लोक आसलो चिकार. Wedding matzoltalo flora. Kai bore volsnato goinka. Fashion हे आमचे गीत क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन ग्लोबल गोंयचो आवाज सिंगिंग कॉम्पिटिशन टॉप 12 लिस्टार. आमची भास वयर दवरूंक आनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवंक आमकां आनी साबार गोंयकारांक संदी दिली. थँक्यू दिनवास आनी ग्रॅटिट्यूड. क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन बाब आर्मान डिसोजा आनी ताचो भाव क्रिस डिसोजा आनी सांगाती वांगडी रॉबर्ट कपराल, जॉनाथन डेनिस, बेलिसा रोड्रिगीस, रिचिका सेराव, नवीन गांवकार, फ्रँक फुर्तादो and all supporters across. Isaac Fashion Zala Fala Dusre. Fashion is something that keeps changing with new trends popping up left, right and center. Fashions येतात आणि फॅशन्स वेतात. नवे फॅशना बरोबर आमची भास, आमची संस्कृताय सगळें चेंज जायत रावता. Aning ek pout fashion ye amche geet poiche. It is based on the tune of Michel Tello's famous Spanish hit of Nosa Nosa. Check it out. हॅलो, कसो आसा तूं? हांव बरो आसा. तूं कशें? बरें आसा. म्हजें नांव अनान्सिया आनी हांव क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन हाची होस्टस. तर तुजे लागीं थोडो वेळ आसत जाल्यार हांव तुजे लागीं 2-3 प्रश्न विचारूंक सोदतां. ओके, विचार. हांव फ्री आसा. ओके, थँक्यू.
तो ग्लोबल गोंयचो आवाज हाचे वयर कितें आयकलां तुवें? हय हांवें ग्लोबल गोंयचो आवाज हे आयकला आनी फेसबुकारूय जायते पळयला पोस्ट. तशेंच तांची सगळी 67 कितें कांतार आसा ती आयकल्यात. सगळीं कांतारां सगळीं आयकल्यात तुवें? आयकल्यात. ओके, आनी तांकां एक लायकूय मारला. व्हेरी नायस, आनी तुवें बरें म्हणलां, तुजेंय कांतार आवडलें म्हाका. थँक यू. पूण म्हाका सगळ्यान चड आवडला म्हणटा तें कांतार, ताचें नांव जावन आसा पयलो मोग आनी त्या कांताराचो नंबर जावन आसा 66. ओके, म्हाका दिसता तें गायलां सिमरन वाज हाणें. देर यू गो. कांताराचें नांव खबर आसा ताका, द नंबर ऑफ द सॉंग आनी जे कांतार गायलां त्या सिंगराचें नांव खबर आसा ताका. तर आतां आमी पळोवया 8व्या पावण्यार आसा तें कांतार. कित्याक एकूय उतर म्हजें आयकोनाय नेवो मोबायल घेवंक म्हाका पयशे दिनाय दुडू सांबाळूंक कित्याक चिंतिनाय, बॅलन्सी कित्याक तूं सोजमोनाय. तूं तुजें चलोयताय कोणाचेंच आयकोनाय म्हाका जाय तशें दुडू तूं मोडूंक दिनाय. दुडू मोडूंक कित्याक चिंतिनाय नेवेल कित्याक रे तूं सोजमोनाय. कित्याक तुमी आमकां टॉप 12 दवरली म्हणून आनी उपकार करून आमच्या कांताराक वावर गरजेचो हें तुमकां पळोवंक बरें दिसलां जाल्यार आनी ताचें संगीत तुमकां आवडलां जाल्यार तुमचे मनातील मोग आमच्या कांताराक दिवचे. आनी हांव म्हज्या नांवान आनी क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशनाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सांगते तुका. म्हजें नांव अनान्सी आनी हांव क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन हाची होस्टस. तो तुजे लागीं जर वेळ आसत जाल्यार हांव तुजे लागीं 1, 2, 3 गोश्टी विचारूंक सोदतालें. जाल्यार जाता? ओके. ग्लोबल गोंयचो आवाज हाचे वयर कितें आयकलां तुवें? होय आयकलां आमी. जायते कित्याक हांगासर कॅलिफोर्निया गोवन्स आमचे आहा आनी आनीकूय जायतीं गोंयकारां आहा पळय ती जायते त्या ग्लोबल आवाजाच्या वरती उलयतात आनी कितें कोंकणी भाशेन कितें येता जाल्यार आमी सोमती पयलेच तें पळोवपाक वयतात रोखडीच. बरेंच दिसलें म्हाका हें आयकून. तो इतली कांतारां जी अपलोड जालेली आसात, हे कांतारां भितर खंयचें कांतार तुका अशें स्पेशली चड आवडलां अशें दिसता? इतली कांतारां आहा ती 67 or 69 कितें आमी सगळींच पळोवंक ना पूण जितलीं पळयल्यां तातूंत जायतें कठीण जाता म्हाका आतां तुका सांगपाक खंयची कांतारां बरी लागल्या पळय ती. जायतीं जाणां अशेंच सांगतात, डिफिकल्ट टू चूज वन सॉंग, बट स्टील आय वूड पर्टिक्युलरली आस्क एक कांताराचें नांव और 2 कांताराचीं नांवां जी तुका खूबच सामकीच लायक जाल्यात. म्हाका चीत तूं मनशा म्हणून एक कांतार आहा तें आवडलां आनी दुसरें यो मोगा. ही 2 कांतारां म्हाका उकडासूय आहा आनी आवडल्या. ओके, थँक यू सो मच फॉर शेअरिंग योर व्ह्यूज ऑन दिस थिंग. तर आतां आमी पळोवया 7व्या पावण्यार आसा तें कांतार. डायवास म्हणजे आमचे भाशेन घोटास्पो तांच्या मोदे उबी फोटांनी दुसपो तोडतीन वचोन तोडटात ती एक नको आसतात कोऱ्या मोगाची किंमत नको आसतात कोऱ्या मोगाची किंमत. मोगाळ गोंयकार भाव भयणांनी, हांव फ्रँकार आयज तुमच्या मुखार आयलां कारण डायवर्स हे म्हजें कांतार तुमी टॉप 12 दवरलें म्हणून. डायवर्स हें कांतार हांवें क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशन ह्या कॉम्पिटिशनान गायलां आनी हाका संगीत दिलां बाब नॉर्मन कार्डोजो हाणें. ह्या कांताराची व्हिडिओग्राफी केल्या बाब पॅटसन बार्बोज हाणें. जरी तर तुमकां डायवर्स हें कांतार बरें लागलां
जाल्यार तुमचे मत तुम्ही ह्या म्हज्या कांताराक दिवचें. हांव काळजांतल्यान तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. त्याच परी आदींच फुडें तुमकां सोगट्यांक खुशाल बोरीत नातालांची परब आवडेता आनी दादूस बोरीत नवें वर्स आवडेता. चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं. ते बरो दिसता. तुकाय देव. म्हजें नांव अनान्सिया आनी हांव क्रिस हनुमान प्रेझेंटेशन हाची होस्टस. तर हांव तुका तो टायम आसा जाल्यार हांव तुजे लागीं 1-2-3 प्रश्न विचारूंक सोदतालें. ओके. सो ग्लोबल गोंयचो आवाज हाचे वयर कितें आयकलां तुवें? जायतीं आयकलां आनी जायतीं कातारां काडल्यात आनी आमी पयल्यान पिली. ओके, व्हेरी नायस. तर जायतींच कांतारां अपलोड जाल्लीं आसा. तो बाब बालेस इतले कांतारां भितर एक कांताराचें नांव सांगूंक शकता तुजें तुका सामकेंच लायक जालां तें? काताराचें नांव खबर ना पूण नंबर 49 आनी धाकट्या भुरग्यान म्हणलां तें म्हाका आवडलां. ओ, तें तुका सामकें तें आवडलें. सारकें आवडलां. ओके, तर चलया आतां पळोवया सोवया पावड्यार आसा तें कांतार. मामा दाडान रोयला मोगाचो रूख वाडयला कोश तशेंच तें काडून दूख जिवितान लागता जिन्सा तोरेची भूक पियेता पातकान पडोन आदारीत मूर्तीचो जिवितान लागता जिन्सा तोरेची भूक पियेता पातकान पडोन आदारीत मूर्तीचो. मोगाल गोंयकार भाव भयणीनो, हांव हॉली रॉड्रिगीस तुमकां काळजांतान दिनवासता कित्याक तुमी म्हाका टॉप 12 दवरलो म्हणून आनी सोजमोतां फुडें वर्सां 13 हें मोजें कातार आनी ताचें संगीत तुमकां आवडलां जाल्यार तुमचें मोलादीक मत म्हाका दितेली म्हणून कोंकणी आनी गोंयच्या मोगा खातीर घडोवन हाडलेल्या ग्लोबल गोंयचो आवाज क्रिस हनुमान प्रेझेंटेशन आनी वर्सां 13 टिमीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हॅलो, कशी आसा तूं? बरें आसा. म्हजें नांव अनान्सिया आनी हांव क्रिस हनुमान प्रेझेंटेशनाची होस्टस. तर तुजे लागीं तो टायम आसा जाल्यार तुजे लागीं 1-2-3 प्रश्न विचारले जातात? ओके. सो ग्लोबल गोंयचो आवाज हाचे वयर कितें आयकलां तुवें? होय, जायतें आयकलां. सगळे गोंयकार अमेरिका गोंयकार ग्लोबल गोंयचो आवाजाची गजाल करता. सो तूं सांगूंक सोदता की इवन कॅलिफोर्नियान खूब आवाज जाला ग्लोबल गोंयचो आवाजाची. ओके. तर इतली कांतारां अपलोड जाल्यात. सो तातूंत जायते व्हिडियोज अपलोड जाल्ले आसात. सो इतले कांतारां भितर खंयचेय एक पर्टिक्युलर कांतार तुमकां लायक जाला? होय, लायक जाला. केन्नाच पडूंक ना. 67 व्हिडियोज एकेच फावटी चड मुश्कील खंयचें कांतार तें सांगपाक. सारकें सांगलां तुवें. तरी पूण इतले कांतारां भितर आय एम शुअर एक कांतार आसतलें जें तुका स्पेशली लायक जालां आसतलें तें. खंयचें कांतार? म्हाका दिसता सॉंग नंबर 67. सॉंग नंबर 67. तर व्ह्युअर्स आतां आमी पळोवया 5व्या पावंड्यार आसा तें कांतार. Sana tu espira con tu vosendo con moron veta ya mushato kenna sugras wotona फुटबॉल खेळांनी नांव दवरलां गोवा बेंगाल पंजाब केरला पुलीस म्हूण टीम आसली फामाद एक गांवांत टिमी खेळो हँडसम खेळ गोडी जायतीं वर्सां इंडियेक खेळलो नेता गाडये पोंदा जीव ताणें सोंपयलो चिंतल्या दिसता फोकां लोक ताचो आजून उगडास कोत्ता कॅप्टन VP सत्या ओपोजिटाची हांव फुटबॉल खेळना विसरूंक जायना म्हज्या
आवडीचे. Cause the song is based on my favorite heroine Sridevi and Princess Diana. आणि साबार सेलिब्रिटीज कॉन्ट्रोवर्सीन मेल्ले सेलिब्रिटीज हांचेर हें गीत आटापून आसा. Congratulations to all the participants. We are grateful to Chris Arman Presentation for the wonderful platform of Global Goitso Awaz. Thank you, Bab Arman and Chris D'Souza. आमचे संवसाराक सिपोडलेले गोंयकार जे YouTube पळयतात आणि सपोर्ट करतात. They are the true Goans and champions in their own right. सेलिब्रिटीज हे आमचें गीत आनीक एक पावटी तुमी जरूर पळोवचें. ऑफकोर्स that doesn't make us the winners. आमच्या हिसपान हे कॉम्पिटिशनात गितां गावून भाग घेतला तो जावन आसा आमकां सगल्यांक व्हडलो इनाम. 3 cheers to Chris Arman Presentation and team. May the best win. आमी कसले इन्स्ट्रुमेंट वाजयतलो जाल्यार सॉल्फाची गरज आसली. सॉल्फा बरोयल्यार इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक बरें जातालें. पूण आतां वेळ बदलला. हे कातर गरज सजमोनीचे आनी आयकतल्याक सोत कितें पळय तें सजमोतले. The song was on number 1 for more than 45 days. आनी आतां 4थ्या पावंड्यार आसा. मोडपी बाय आनी दू बाब हेनरी आनी बाय क्लॅरिसा लोबो. स्वातीक संगीत दिला हेनरी लोबो आनी ताची सांगाती. कातर बरोवपी हेनरी लोबो. So let's hear number 4. कित्याक शिकपाची म्हाका गरज ना ताची काय बरें वाजयता देखून. आताची चेडवा चेडे आपलेच बोलयता वडे कोणाचेच मानिना न्हू तो. मॉडर्न म्युझिक आताचे तुमचे तायना घडपाचे देखून मागताय आमचेर वांकोर मारूक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गोरोतान तूं नकळोय सोलपाचो वालो. वांकोर मारूक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गोरोतान तूं नकळोय सोलपाचो वालो. सोमेश गोंयकार भाव भयणांक हांव एंड्री लोबो आनी हांव क्लॅरिसा लोबो तुमकां सोमेस्तांक काळजांतान दिनवासता. कॅप ग्लोबल गोंयचो आवाज ह्या कोंकणी कांतारांच्या स्पर्धांत तुमी आमकां टॉप 12 पावोवंक तुमचो भोव मोलादीक मोग आनी सोगार दिलो. सोल्फांचो वालोर हे आमचे डुएट कांतार वो कांताराचें संगीत तुमकां खरेपणी आवडला जाल्यार तुमचे भोव मोलादीक मत तुमी आमच्या कांताराक व आमच्या संगीताक दिवचे म्हूण आमी तुमचे थंय खालतीकायेन मागता. तुमकां सोमेस्तांक आमच्या नांवान आनी क्रिस आर्मान प्रेजेंटेशन आमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आदी फुडेंच तुमकां सोमेस्तांक येता त्या नोतालांची आनी नव्या वर्साची परबी आवडेता. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Number 3, Chi Kimucha. Swadik Sangeet, beautiful videography and melodious voice by Victoria Chen. Hekaka Sumarta artist, number 2 positioner असले. आणि आता number 3, संगीतकार Shannon D'Souza, Kantar Buropi, Edwin Pinto. So it's time for number 3.
दाखोसता आनी हांव समजता की तुमी सगळीं बरीं आसात म्हूण. आनी म्हज्या सांगाता आसा म्हजी आवय रोझेलिया. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक दिनवासूंक सोदतां, कित्याक तुमी विक्टोरियान गायलोले कांतार चिंत तूं मनशा हाका खूब मोग दिला देखून. सांगूंक खूब खुशालकाय भोगता की तुमच्याच मोगाक आनी तुमच्याच आपुरबायेकूच लागून आयज चिंत तूं मनशा हे कांतार ग्लोबल गोंयचो आवाज स्पोर्ट डे टॉप 12 नेटान मुखार पावला. उपकार करून आमचे कांतार चिंत तूं मनशा तुमकां बरें दिसलें आनी संगीत तुमकां आवडना जाल्यार तुमचें मोलादीक मत आमच्या कांताराक दिवचें. विक्टोरियान गायलोले कांतार चिंत तूं मनशाक तुमचो जाय तो मोग, तुमचो तेंको आनी तुमचो प्रतिसाद आमकां फावो जाला. खरेंच सांगता, हें सगळें पळोवन काळीज संतोसलें आमचें. एकूच मोलादीक उतर हांव तुमकां म्हणूंक सोदतां, तें म्हटल्यार देवान तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. आनी हांव चिंत तूं मनशा टिमाच्या नांवान आनी क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशनाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी आदींच फुडेंच तुमकां नातालाची आनी नव्या वर्साची परबी दितात. मेरी क्रिसमस एंड अ हॅपी न्यू इयर. आमची जाणटी आमची गिरेस्काय वॉज ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट सुमार 3 सुमानाक आनी आतां दुसरे पावंड्यार आसा. कांतार म्हणपी बाय वायलेट फर्नांडीस, संगीत दिलां लेनोय गोमेंडीस आनी कांतार बरोवपी पास्कुवाल. खरेंच आमची जाणटी आमची गिरेस्काय म्हणटा तें सोत. And here we go. Number 2. Nobody gets what I forget some more. Welcome my bike to go together. Share us all more yar moonshot gorazzo divo. Si continua nanza do sana. Voran puta taplia toda casa. Puta plia my bike bistron casa gata gavo. हांव वायल्ड वेलंकनी फर्नांडीस सगल्यांक तुमकां काल सांतान दिनवासता, कित्याक तुमी आमकां टॉप 12 दवरली म्हणून. उपकार करून तुमकां म्हजें कांतार बरें दिसलां आनी संगीत तुमकां आवडना जाल्यार तुमचें भोव मोलादीक मत म्हज्या कांताराक दिवंक विसरो नाकात. म्हज्या कांताराचें नांव आमची जाणटी आमची गिरेस्काय. बरोवपी पास्कुवाल डिकोस्टा. संगीत दिलां लेनॉय गोमेंडीस. हांव म्हज्या नांवान क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशनाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आदींच फुडें कुशाल बळीक नातालां आनी नवें वरोस 2021 आवडेता. देव बरें करूं. कांतार देरफेत पयले पावंड्यार आयले. ताचे पयले कांतार आसले ते सोल्फाचो बालोर आनीक आमची जाणटी आमची गिरेस्काय. आनी ते मेरेन सावन आयज पासून टॉप ऑफ द चार्ट आसा. खरेंच वालोर, कित्याक हे कांतार म्हणपी एक ल्हान भुरगें बाय एलिसिया डिसूजा. कांताराचें नांव शमाय शपाय. संगीत दिलां फेवन क्रूज. कांतार बरोवपी फादर सावियो कोस्ता. चोरात तर गोंयचे टॉप ऑफ द चार्ट कांतार.
गोंयकार बाबा भयणीनो, म्हजें नांव एलिसे डिसोजा. काळजांतान तुमकां सगल्यांक दिनवासता, कित्याक तुमी म्हाका टॉप 12 दवरल्या म्हणून. म्हजे कांताराक संगीत दिवपी बाब विवन क्रूज. उपकार करून म्हजे कांताराक कॅप 49 श्यामाय शापाय तुमकां बरें दिसला आनी संगीत तुमकां आवडलें जाल्यार तुमचे मोलादीक मोत म्हजे कांताराक दिवचें. हांव म्हज्या नांवान आनी क्रिस आर्मान प्रेझेंटेशनाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक म्हणटा देव बरें करूं. आनी नातालाची पोरबी आवडेता.